नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर बिरेस्तारा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी गोवा इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन सुभाष फळदेसाय, मुख्य सचिव आर.के. श्रीवास्तव, आयटी खात्याचे संचालक अमेय अभ्यंकर हांच्या उपस्थितीत राज्याचे आयटी धोरण जाहीर केले। या धोरणांतल्यान 15,000 लोकांक थेट रोजगार संधी प्राप्त जातली अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलां। नव्या आयटी धोरणांतले राज्यांत आयटी उद्योगांक चालना दिवन दर वर्सा तयार जावपी आयटी पदवीधर तशेंच गोंयांतल्यान हेर राज्यांत गेल्ले आयटी अभियंत्यांक गोंयांत आपोवन तांकां हांगाच काम मेळचें किंवा तांकां स्वता गोंयांत आयटी उद्योग सुरू करपाक मेळचे हे दिशेन प्रयत्न आसतले अशें पार्सेकर हांणी सांगलां। गोव्याक एक उच्च स्थानाचेर व्हरपा खातीर आयटी क्षेत्रांत गोंयचे एक प्रभाव आणि जागा निर्माण करपा खातीर आयटी क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणार आयटी प्रोफेशनलां खातीर आणि अन्य स्किल्ड अनस्किल्डां खातीर मोठ्या प्रमाणार जॉब निर्माण करणारे एक महत्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल आज ह्या राज्यान मारलां। ह्या हातूंतसून 25,000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट हाडटले आणि 50,000 जॉब क्रिएट करतले इन अ पिरियड ऑफ 5 years। चिमला आनी तुयें हांगासर आयटी प्रकल्प आनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी सरकार उबी करतले। तुयें हांगासर इलेक्ट्रॉनिक सिटीचें कामय चालीक लागलां। तशेंच हेर सुवातेंचेरय उद्योग आनी आयटी विशीं सेवा सुरू करतले अशेंय तांणी मुखार सांगलां। 2 ठिकाणी पेडणे तालुक्यांत तुवें आनी तिसवाडीन चिंबल म्हणटात थंय 2 मोठ्यो जागा आयडेंटिफाय केल्ल्यो। यू आर व्हेरी मच अवेअर ऑफ दॅट। तिचल्लें डेव्हलपमेंट सुरू जाल्लें। राज्यांत फेब्रुवारी 2014 मेरेन जी बेकायदा बांदकामां वा अतिक्रमणां जाल्यांत ती कायदेशीर करपा खातीर विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात सरकारा मार्फत विधेयक सादर करतले अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलें। डेव्हलपमेंट झोनांत बांदिल्लीं बेकायदा घरां कायदेशीर करचे नात, मात कोमेनदाद जमनींतले स्वताचे जागेत जांणी बेकायदेशीर घरां बांदल्यांत ती कायदेशीर करतले अशें तांणी ह्या वेळार जाहीर केलां। हातूंत अधिवेशनात आमी सादारण तयारी केल्या बिल हाडपाचें रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड स्ट्रक्चर्स आणि एन्करेजमेंट्स आणि गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ह्याच्या संदर्भात बिलां हाडपाची सादारणपणे नॉट इन रोड सेटबॅक मागीर नॉट इन CRZ एरिया NDZ झोन हें जावचें ना। समान कर्मचारी निवड आयोगा खातीर येत्या अधिवेशनात विधेयकय सादर करतले। क.ड. वर्गी कर्मचाऱ्यांच्यो मुलाखती घेवप टाळटले, जांची लेखी परीक्षा घेवन एकदाच निवड करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। क्लास C आणि क्लास D च्या बाबतींत अशें जाय की विशेष करून LDC किंवा अटेंडंट पिऊन ठरयलां अशें की वर्सभरात जे जॉब जातले ते सेंट्रली एकीच कडेन हे कमिशन रिक्रूट करतले। वर्षभरात समजा 500 LDC जावचे आसात जाल्यार 700-800 सिलेक्ट केले एका एग्जामीत आणि मागीर डिपार्टमेंटाक जशें आवश्यक आसात थंय ते पोस्टिंग जातले। वर्सांतसून एकदा किंवा 2 फावटी 6 म्हयन्यांनी एकदा आसात किंवा वर्सान एकदा अशी एकदाच रिटन एग्जाम घेवप आणि सिलेक्शन करप।